एज्युकेशन इन स्कूल्स स्कीम ही येवजण चालीक लावपाक डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाच्या खासा तयार जाल्लें प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटाच्या वतीन हांव सोनल वजे स्पेशल पर्पज कोऑर्डिनेटर तुमकां सगळ्यांक 3 दिसांच्या नॅशनल लेवल ब्लेंडर बूट कॅम्पांत येवकार दिता. भुरग्यांनो, हो ब्लेंडर बूट कॅम्प खासा तुमच्या खातीर आसा. तुमकां सगळ्यांक तयार करपाक खंय तर नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशना खातीर जाचें नांव आसा ब्लेंडर नेशन थॉन. हें कॉम्पिटिशन ब्लेंडर बेस्ड क्रिएटीव डिझायन थिंकींग कॉम्पिटिशन जावन आसा जें राष्ट्रीय स्तरार जातलें. सो ताज्या खातीर हो 3 दिसाचो बूट कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा. तर ह्या 3 दिसांत कितें जातलें? पयलीं म्हणजे ब्लेंडर हें सॉफ्टवेअर तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो हो यत्न आसा जो तुमच्या रेग्युलर करिकुलमांत आसतलो. हातूंत तुमी कितें कितें करूंक शकतात? एनिमेटेड फिल्म्स करूंक शकतात, आर्ट एंड विज्युअल रियलिटी क्रिएट करूंक शकतात तुमी स्वता भुरग्यांनो, विज्युअल इफेक्ट्स दिवंक शकतात, ग्राफिक्स डिझायन करूंक शकतात आणि इंटरॅक्टीव 3D ॲप्लिकेशन्स हातूंतल्यान तुमी वापरूंक शकतात. 21व्या शतकांत फुडें वचपा खातीर आमी वेगळे वेगळे स्किल्स हाजे बद्दल चर्चा करत आसात. तर हे स्किल्स जर आमकां वेवस्थीतपणे शिकपाचे आसतले जाल्यार ब्लेंडर हें एक सॉफ्टवेअर तुमकां नक्कीच उपयोग पडटलें. आतां हें कॉम्पिटिशन जें आसा तें तुमकां भुरग्यांक जॉमेट्रीक शेप्स जे तुमी डे टू डे लायफान शिकतात, पळयतात आनी जे वेगळे वेगळे ब्लॉक्स तुमी तयार करतात ते बऱ्या तरेन ताजो उपयोग करून आनी ताजेर एनिमेशन इफेक्ट करून ते कशे एक एट्रॅक्टीव करूंक शकतात हाज्या बद्दल ह्या 3 दिसाच्या बूट कॅम्पांत तुमकां बरीचशी म्हायती मेळटली. ताज्या नंतर फुडें वतना तुमकां सुरवातीकूच तुमी जेन्ना जे फिल्म्स पळयले, धाकटे धाकटे फिल्म्स तुमकां दाखयले, तातूंत तुमी पळयलें, म्हाका खरेंच खबर आसा की तुमकां सगळ्यांक खंय तरी मनान दिसलें की हो फिल्म आमी दुसऱ्यांचो पळयतात. म्हाका जर हो फिल्म तयार करपाक मेळ्ळें जाल्यार कशें करतात आसतलें काय? हातूंतले जे प्रत्येक कॅरेक्टर आसा ते कशें तयार जाला आसतले काय? हो प्रश्न तुमच्या सगळ्यांच्या मनांत आयलाच आसतलो. काही ऑब्जेक्ट्स हातूंत वापरिल्ले आसा. ते ऑब्जेक्ट्स एका जाग्यार तुमी पळयले आसतले, पूण तांकां एनिमेशन कशें दिवप हें खंय तरी तुमकां मनांत आयलाच आसतलें. तर हाजी सगळ्याची म्हायती तुमकां ह्या 3 दिसाच्या ब्लेंडर बूट कॅम्पांत जरूर मेळटली. तर पयल्या दिसा इंट्रोडक्शन टू शेप्स, रोटेशन, ट्रान्सलेशन आनी स्केलिंग हाज्या बद्दल तुमकां म्हायती मेळटली. आयच्या ह्या दिसाक तुमकां हाज्या बद्दल म्हायती मेळपाची आसा. तर हे शेप्स कशे तुमी रोटेट करूंक शकतात, कशे एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरूंक शकतात किंवा तो बारीक किंवा मोठो कसो करूंक शकतात हाज्या बद्दल आयच्या दिसाक तुमकां म्हायती मेळपाची आसा. ताजे नंतर दुसऱ्या दिसाक आतां तुमी ऑब्जेक्ट तयार केलो, एकूच ऑब्जेक्ट वापरला. समजा तुमकां आनी कितें तरी करपाचें असलें, एक 2-3 ऑब्जेक्ट एकठांय हाडून ताज्या पासून कितें तरी तयार करपाचें असलें जाल्यार तें कशें करतलीं आनी ताका एनिमेशन कशें दितलीं, तो मुवमेंट आपुणूच कसो जातलो हें कशें शिकतलीं. तर तें शिकपाक तुमकां दुसऱ्या दिसाचो व्हिडिओ जरूर पळोवचो पडटलो आनी तातूंत तुमकां वांटेकार जावचें पडटलें. मागीर तिसऱ्या दिसाक आतां तुमी ऑब्जेक्ट तयार केलो, एनिमेशन तयार केलें, पूण व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट कितें तर तो कॅमेरान कसो कॅप्चर करप, लोकां पर्यंत कसो तो इफेक्टिवली पावोवपाचो, ताज्या खातीर लायट्स कशे वापरपाचे. तुमी आतां सुरवातीच्या व्हिडिओन पळयलां आसतलें, वेगळे वेगळे कलरच्यो लायट्स येतात मदींच. रात जाली जाल्यार राती भशेन, दीस जालो जाल्यार दिसा भशेन, खंय तरी उदकान वता, खंय तरी वाऱ्यार वता. हाज्या खातीर वेगळे वेगळे इफेक्ट्स कशे वापरपाचे लायटीचे तें जर तुमकां पळोवपाचें असलें, तें जर तुमकां स्वताक करपाचें आसतलें आनी नक्कीच तुमी तें करूंक शकतलीं. केन्ना? जर तुमी तिसऱ्या दिसाचो बूट कॅम्प वेवस्थीतपणे एटेंड केलो, वेवस्थीत तें नोट डावन करून दवरलें, परत परत जर तो व्हिडिओ तुमी पळयलो जाल्यार तुमकां तें नक्कीच शक्य जातलें. आनी हें सगळें तुमी खंय वापरपाचें आसात? तर आमी एक कॉम्पिटिशन जें तुमच्या खातीर घेवन येवपाचें आसा, जें नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन आसतलें, ताज्या खातीर तुमकां हें सगळें यूज करून तुमकां एक वेवस्थीत बऱ्या तरेचो एक प्रोजेक्ट करपाचो पडटलो आनी नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनाक तुमकां पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलें. तर भुरग्यांनो, तुमी सगळीं तयार आसात न्ही?
डे 1, डे 2 आणि डे 3 तिनूय दिसांचो बूट कॅम्प व्यवस्थित मन लावून पळयात, मन लावून ताजे नोट्स काडात आणि जर तुमकां कितें तरी प्रश्न आसत जाल्यार आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर जेन्ना तुमी पळयतलीं थंय तुमकां चॅट बॉक्स आसा सो थंय तुमच्यो क्वेरीज नक्की बरयात आणि दुसऱ्या दिसाच्या हातून आमी तुमच्या क्वेरीजांक नक्की प्रयत्न करतात तुमकां उत्तर दिवपाक. ओके, सो भुरग्यांनो, ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन. तिनूय दिसांचो बूट कॅम्प जरूर पळयात, परत परत व्हिडिओ पळयात आमच्या कॅर्स गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर. थंय तुमकां तुमची उत्तरां मेळटलीं आणि कॉम्पिटिशना खातीर नेटान तयारीक लागात. देव बरें करूं. Hey there students, my name is Sean Kenneth Fernandez.
Goodbye. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. म्हजें नांव श्री श्रीकांत नायक. कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल स्कीम हाच्या अंतर्गत हांव टीच फॉर गोवा फेलो म्हणून काम करतां. आज आमी ब्लेंडर हो सॉफ्टवेअर पळोवया. ब्लेंडर हो एक ओपन सोर्स 3D ग्राफिक सॉफ्टवेअर आसा जो आमी यूज करतात वेगळे वेगळे तरेचे शेप्स मॉडेल करपाक, एनिमेशन करपाक, व्हिडिओ एडिटींग करपाक आनी ताजे आनी खुबशे अशे युजीस आसा. पूण आज आमी ब्लेंडर हाजें एक इंट्रोडक्शन पळोवया की तो सॉफ्टवेअर दिसपाक कसो दिसता आनी तातूंत कसले कसले फिचर्स आसा ते. सॉफ्टवेअरान भितर घुसच्या पयलीं आमकां शेप्स हाच्या बद्दल थोडी म्हायती आसपाक जाय. तुमी पळोवंक शकता की आतां हो एक क्यूब आसा. सगळ्या एंगलांतल्यान जर हांव ताका पळयत जाल्यारूय तो क्यूबूच दिसतलो म्हाका सारकें. हो ऑब्जेक्ट जर पळयत जाल्यार हो एक सिलिंडर आसा. हो क्यूब आनी सिलिंडर जे आसा पळय न्ही हे बेजीक जॉमेट्रिकल शेप्स आसा. म्हणजे जाका जॉमेट्री खबर आसा तो हे पळोवन सांगतलो की हो एक ल्हानसो सिलिंडर आसा आनी हो एक क्यूब आसा. पूण आतां जर हांवें ह्या सिलिंडराक ह्या क्यूबाच्या वयर दवरत जाल्यार पळोवंक ही एक धाकलीशी बॉटल दिसता. तुमी जर सुपर मार्केटान वचत जाल्यार तुमकां बारीक बारीक कॉफीच्यो बॉटल्स ह्या शेपीन दिसपाक शकता. तेन्ना ही शेप जी आतां जाल्या ही एक कंपोजीट शेप आसा. म्हणल्यार दोन शेपींक मेळोवन आमी ही एक शेप तयार केल्या. हाज्याहून कॉम्प्लेक्स शेप्स तुमकां भायर जगान वेगवेगळ्या कडेन दिसपाक शकता जी शेप तुमी ब्लेंडर हो सॉफ्टवेअर यूज करून तयार करपाक शकतात. पूण जेन्ना आमी एक कॉम्प्लेक्स शेप पळयतात तेन्ना त्या शेपीक डायरेक्टली डिझायन करपाच्या ऐवजी जर आमी ती शेप अशा तरेन चिंतत की बाकीच्यो बेजीक शेप्स मेळोवन तिका आमी केल्या जाल्यार आमचे ते प्रॉब्लेम जे आसा ते मातशे इजी जावपाक शकता. म्हणपाचें तात्पर्य इतलेंच आसा की कितलीय कॉम्प्लेक्स शेप जर आमच्या फुडें आसा जाल्यार ती कॉम्प्लेक्स शेप आमच्या खातीर एक प्रॉब्लेम आसा. आनी ते प्रॉब्लेम जर हांव धाकल्या प्रॉब्लेमांनी डिवायड करत वचत आनी ती धाकली प्रॉब्लेमां जर हांव सॉल्व करत जाल्यार सगळीं धाकली प्रॉब्लेमां सॉल्व करतकीर म्हजे व्हडले जे प्रॉब्लेम आसा शेप सॉल्व करपाचे ते ऑटोमॅटिकली सॉल्व जातले. आनी त्या रितीन आमी हे ब्लेंडर जे सॉफ्टवेअर आसा ते त्या डायरेक्शनान एक्सप्लोर करपाक जाय. आतां आमी ब्लेंडर ह्या सॉफ्टवेअरान वचून पळोवया की कशा तरेन आमी तो यूज करपाक शकतात तो. आतां आमी ब्लेंडर ह्या सॉफ्टवेअरान वचून पळोवया की एक्झॅक्टली तो कसो दिसता, ताजी इंटरफेस कशी आसा ती आनी तातूंत आमी कशा तरेन काम करपाक शकतात ते. सो पयलीं हांव ब्लेंडर ह्या आयकनाचेर क्लिक करता आनी भितर सरना फुडें तुमकां असो एक हो बॉक्स दिसता. तातूंत आमी सद्या न्यू फायल एक क्रिएट करुया आनी जनरल कॅटेगरीन ती क्रिएट करुया. सो जनरलाचेर हांव क्लिक करता. जनरलाचेर क्लिक करतकीर तुमकां सगळ्यान पयलीं असो एक हो सेटअप दिसता. आतां ह्या सेटअपान जर तुमी पळयत जाल्यार खुबशे हांगा आयकन्स, खुबशे ऑप्शन्स हांगा दिसता. ते ऑप्शन्स पळोवन भिवपाची कांय गरज ना. आमकां सगळ्यान पयलीं हें पळोवपाचें आसा की आज आमचो पयलो विशय कितें आसा तो. आतां तुमी पळोवंक शकता की हांव कंटिन्युअसली हो जो व्यू आसा तो रोटेट करत आसा म्हजो. पळयतल्याक अशें दिसपाक शकता की तो क्यूब आसा तो रोटेट जाता. पूण एक्चुली तो क्यूब रोटेट जायना, रोटेट म्हजो व्यू जाता. म्हणल्यार हांव ज्या जाग्यार आसा ते एंगल हांव कंटिन्युअसली चेंज करत आसा म्हणून म्हाका अशें दिसता की तो क्यूब रोटेट जाता सो. आनी म्हाका कित्या वयल्यान कळटा की तो क्यूब रोटेट जायना म्हणून, उजव्याक जर हांव पळयत जाल्यार म्हाका हांगा लोकेशन, रोटेशन आनी स्केल, मोड हें सगळें दिसता. तातूंत तुमी पळयत जाल्यार रोटेशन इन एक्स, वाय आनी झेड हें 0 डिग्री दिसता. ताज्या वयल्यान म्हाका कळटा की तो अजून रोटेट जावना. सो आतां हांव रोटेट जाता कसो एक्झॅक्टली स्वता, म्हजो व्यू कसो रोटेट करता जाल्यार त्या खातीर तुमकां मावस आसा पळय ताजेर स्क्रोल व्हील आसा तें एकदां क्लिक करून मागीर मावस मूव करचो पडटलो. जेन्ना तुमी तो मावस स्क्रोल व्हील क्लिक करून मूव करतले तेन्ना तुमचो हो जो क्यूब आसा तो रोटेट जातलो. ओके. आतां जेन्ना आमी शिकले की व्यू रोटेट कसो करप तो, केन्ना केन्ना अशें जावपाक शकता की तुमकां रोटेट न करता
पॅन करपाची गरज पडपाक शकता तेन्ना शिफ्ट ही की प्रेस करून परत स्क्रोल व्हील क्लिक करून तुमकां अशा तरेन पॅनूय करपाक मेळटा. सो हें आशिल्लें की स्क्रोल कशें करप, पॅन कशें करप आनी व्यू रोटेट कसो करप तो. आतां हांव येता ह्या ऑब्जेक्टाचेर. तुमकां हो ऑब्जेक्ट दिसतलो एक्झॅक्टली ह्या दोन लायनीच्या मदीं असो दवरिल्लो इंटरसेक्शनाचेर. रेड लायन आसा पळय ती आमची एक्स डायरेक्शन आसा आनी वाय लायन आसा ती आमची ग्रीन लायन जी आसा ती आमची वाय डायरेक्शन आसा. तशीच झॅड डायरेक्शन तिसरें ती ब्लू आसा पूण ती सद्या दिसना, ती मागीर आमी पळोवया. आतां जेन्ना आमी ह्या क्युबाक पळयता तेन्ना वेगळ्या वेगळ्या पर्स्पेक्टिवांतल्यान पळयता. म्हाका जर क्यूब नाका आनी दुसरी खंयचीय जर शेप हांगा हाडपाक जाय जाल्यार ती बेजीक शेप हांव हांगा हाडपाक शकता. तर कसल्यो बेजीक शेप्स ब्लेंडरान आसा त्यो पळोवया. शेप्स पळोवपा खातीर तुमकां शिफ्ट आनी ए ही की प्रेस करची पडटली. सो शिफ्ट आनी ए की प्रेस करतकीर तुमकां हांगा ऑप्शन येता. तातूंत भितर मॅशान वचून तुमी पळोवंक शकता की आमकां प्लेन अवेलेबल आसा, क्यूब आसा, सर्कल आसा, यूवी स्फियर, आयकोस्फियर, सिलिंडर, कोन आनी टॉरस आनी बाकीचे अशे खुबशे मंकी म्हणून एक मॅश आसा. हे वेगळे वेगळे तरेचे मॅशीस अवेलेबल आसा. बेजिकली हे ऑब्जेक्ट्स आसात. आतां जर हांव थंय वचून सर्कल किंवा लेट्स टेक अ इजियर शेप, लेट्स टेक सिलिंडराचेर जर हांवें क्लिक करत जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की थंय एक सिलिंडरूय आतां तयार जाल्लो आसा. भायर हांव क्युबाचेर जर क्लिक करून ताका डिलीट करत जाल्यार तो डिलीट जाता आनी हांगा उरलो तो आतां फक्त सिलिंडर. आतां म्हाका जर सिलिंडराच्या जाग्यार कोन हाडपाक जाय जाल्यार हांव परत ताका सिलेक्ट करून सिलिंडराक डिलीट करता, परत शिफ्ट ए प्रेस करून कोन सिलेक्ट करता आनी हांगा म्हाका कोन मेळ्ळो. सो अशा तरेन तुमी वेगळे वेगळे तरेचे जे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिफायन्ड आसा ब्लेंडरान ते ऑब्जेक्ट्स तुमी सिलेक्ट करून हांगा हाडपाक शकता. आतां हे आशिल्ले वेगळे वेगळे ऑब्जेक्ट्स. आतां आमी पळोवया परत तो क्यूब हाडुया जो बाय डिफॉल्ट आमकां ब्लेंडर दिता, ताका आमी हाडुया. आनी तुमी पळोवपाक शकता की उजव्या सायडीन वयर जो हो पळय हांगा एक बॉक्स असो आसा त्या बॉक्साक आमी आउटलायनर पेन म्हणटात. तातूंत तुमी जितले पळय ऑब्जेक्ट्स आतां पर्यंत थंय दवरल्यात ते सगळे ऑब्जेक्ट तातूंत तो लिस्ट करून दाखयता. बाय डिफॉल्ट ब्लेंडरान पयलो क्यूब आसता, मागीर एक लायट आसता जी पळय हांगा हांवें आतां सद्या क्लिक केल्या आनी एक कॅमेरा आसता जो आतां हांवें हांगा क्लिक केल्लो आसा. सो 3 ऑब्जेक्ट्स हांगा पयलींच्यान ब्लेंडरान बाय डिफॉल्ट असतात. त्या भायर हांवें आत्तां एक कोन केल्लो आसा आनी तो कोन तुमी पळयत जाल्यार तुमकां हांगा दिसतलो. जेन्ना हांव आउटलायनर प्लेनान त्या कोनाक क्लिक करता तेन्ना तो कोन थंय दिसता. ताका सद्या हांव डिलीट करता आनी क्युबाकूच दवरता. आतां हांव तुमकां डेमॉन्स्ट्रेट करता की तो क्यूब आसा तो मूव कसो करप तो. म्हाका जर हो क्यूब लिनियरली मूव करपाक जाय खंयच्याय एका डायरेक्शनान जाल्यार ताका हांव कसो करतलो. तुमकां सांगिल्लें आसा हांवें की एक्स ही रेड लायन आसा, वाय डायरेक्शन ही ग्रीन आसा आनी झॅड ही ब्लू आसा. म्हाका जर त्या क्यूबाक एक्स डायरेक्शनान मूव करपाक जाय जाल्यार हांव एक शॉर्टकट की प्रेस करता जी कीबोर्डाचेर आनी जेन्ना हांव जी प्रेस करता आनी ताज्या नंतर एक्स प्रेस करता तेन्ना तुमी पळोवंक शकता की मावस वापरून हांव तो क्यूब एक्स डायरेक्शनान मूव करपाक शकता आनी म्हाका हो फ्री मुवमेंट फक्त एक्स डायरेक्शनानूच मेळटा. सो जी प्रेस करून एक्स प्रेस केल्यार फक्त एक्स डायरेक्शनानूच हो ऑब्जेक्ट मूव जातलो. सो जी कितें एक्झॅक्टली, जी बेजिकली मिन्स ग्रॅब. सो जी हो जो पळय कमांड आसा तो तुमकां अलाव करता ग्रॅब टूल यूज करपाक. ग्रॅब टूल हे यूज जाता ब्लेंडरान मूव करपा ऑब्जेक्ट्स. आतां तशेंच जर हांवें परत जी प्रेस करून जर वाय प्रेस करत जाल्यार आतां हांव ताका वाय डायरेक्शनान मूव करपाक शकता. परत लेफ्ट क्लिक करता, परत जी प्रेस करून जर झॅड हांवें की प्रेस केली जाल्यार ताका झॅड डायरेक्शनान हांव मूव करपाक शकता. आनी आतां जर म्हजें रिक्वायरमेंट आसा की म्हाका ताका रँडमली मूव करपाक जाय खंयी म्हणल्यार फ्रीली मूव करपाक जाय जाल्यार हांव फक्त जी प्रेस करता आनी ताका मूव करता. ह्या केसीन तो वेगळ्या वेगळ्या डायरेक्शनान फ्रीली मूव जातलो.
पूण हाजी डिसएडवांटेज इतलीच आसा की तुमकां ट्रॅक दवरुचो पडटलो की तो एक्सान कितलो मूव जाला, वायान कितलो मूव जाला आनी झॅडान कितलो मूव जाला. हो प्रॉब्लेम तुमकां तेन्ना येवचो ना जेन्ना तुमी ताका इंडिविज्युअली एक्स वाय आनी झॅड ह्या डायरेक्शनान मूव करतले. सो सद्या हांव ताका झॅड डायरेक्शनान असो फिक्स करून ऑलमोस्ट असो सेंटराचेर ताका हाडून हांव दवरता. आतां तो परत आसा तसो आयलो. आतां आमी पळोवया की ताका आमी रोटेट कशा तरेन करपाक शकता. आतां परत एकदां तुमकां हांव म्हजो व्यू रोटेट करून दाखयता. जेन्ना हांव म्हजो व्यू रोटेट करता तेन्ना म्हाका खबर आसा की म्हज्या क्युबाचेर कशाच तरेचो चेंज जायना, फक्त म्हजो व्यू चेंज जाता पळोवपाचो. हें हांवें तुमकां सुरवातीक सांगिल्लें. बरें, आतां आमी पळोवया की रोटेट हो ऑप्शन आमी कशा तरेन यूज करपाक शकता तो. सो सगळ्यान पयलीं हांव म्हज्या ह्या ऑब्जेक्टाक क्लिक करता आनी ऑब्जेक्टाचेर क्लिक करतकीर हांव आर प्रेस करून एक्स हो प्रेस करता. आतां तुमी जर उजव्या सायडीन पळयत हांगा ह्या सायडीन जाल्यार तुमकां दिसतलें की थंय रोटेशनाच्या जाग्यार जो एक्स म्हणून जो पळय पॅरामिटर दिसता रोटेशन एक्स तो चेंज जायत आसा. आतां हांव क्लिक करून तुमकां तो दाखयता की हांगा परत तो रोटेशनाचेर एक्साचो वॅल्यू चेंज जाल्लो आसा. म्हणल्यार फक्त आर आनी एक्स जर हांवें प्रेस करत जाल्यार तो एक्स डायरेक्शनाचेच एंगल हांगा चेंज करता. सिमिलरली आतां आर आनी वाय जर हांव प्रेस करत जाल्यार तो वाय डायरेक्शनाचे एंगल थंय चेंज करतलो. आनी परत जर लेफ्ट क्लिक केलें आनी आर प्रेस करून जर हांव झॅड ही की प्रेस केली जाल्यार तो झॅड डायरेक्शनाचे एंगल चेंज करता. सो आर एक्स, आर वाय आनी आर झॅड हे जे तीन कॉम्बिनेशन तुमकां दिसता तातूंत तो क्यूब इंडिविज्युअली प्रत्येक डायरेक्शनान रोटेट करपाची ही फिचर तुमकां तो दिता. पूण जर हांवें फक्त आर प्रेस केलो आनी ताका जर रोटेट केलो जाल्यार तो तिनूय डायरेक्शनांनी मागीर खंयी रोटेट फ्रीली रोटेट जावपाक शकता. आनी ह्या तरेन तुमी रोटेशनाचो यूज करपाक शकता. आतां आमी रोटेशन हें मावस यूज करून पळयलें कशें करप तें. आतां तुमी जाय जाल्यार ताजें रोटेशनल एंगल जें आसा पळय न्ही क्युबाचें तें हांगा उजव्या सायडीन ह्या पॅनलान चेंज करपाक शकता. फॉर एग्जाम्पल म्हाका सद्या पळोवपाक हांगा दिसता की हांगा रोटेशन एक्साच्या जाग्यार तो 2536 असो कितें तरी वॅल्यू दाखयता. हांगा जर हांव 0 घालत आनी एंटर करत तुमी पळयतले की हेवटेन क्युबाचें रोटेशन चेंज जाल्लें आसा. परत वाय जर 0 करत जाल्यार परत तें चेंज जाता आनी झॅड 0 करत जाल्यार परत तो आशिल्लो तसो पोजिशनार येता. म्हणल्यार म्हाका एंगल जें आसा रोटेशनाचें तें एक तर मावसान हांव चेंज करपाक शकता नाजाल्यार एक तर हांगा टायप करून. म्हणल्यार म्हाका जर पळोवपाक जाय की 45 डिग्री रोटेट कसो करपाचो एक्स डायरेक्शनान हाका जाल्यार हांव हांगा 45 डिग्री घालता आनी तुमी पळोवंक शकता की आतां तो 45 डिग्री जाला अलोंग एक्स. ओके, आतां पर्यंत जितलें आमी हे क्युबाक पळयला तो 3Dच पळयला, 3 डायमेन्शनल व्यूवान पळयला. पूण आतां जर म्हाका ताका 2D पळोवपाक जाय, 2 डायमेन्शनल व्यूवान जर पळोवपाक जाय म्हणल्यार दोनूच डायरेक्शनांनी जाल्यार तुमकां हांगा हो एक बारीकसो हांगा सर्कल दिसता तातूंत एक्स वाय आनी झॅड हांगा आसा. तुमी जर एक्सार क्लिक करत जाल्यार तुमकां एक्स डायरेक्शनांतल्यान तो व्यू दाखयतलो 2D व्यू त्या क्युबाचो. आनी तुमी पळोवंक शकता की जेन्ना एक्स डायरेक्शनाचेर हांव क्लिक करता तेन्ना हांव स्वता एक्स डायरेक्शनाचेर वता आनी थंयच्यान म्हाका वाय आनी झॅड ही दोनूय डायरेक्शनां दिसता आनी हांव पळोवंक शकता की आतां हांवें हांगा 45 डिग्री एक्सान दिला म्हणून तो 45 डिग्री रोटेशन म्हाका हांगा दिसती पडटा. आतां जर हांव झॅडाचेर क्लिक करत जाल्यार आतां हांव झॅडाचेर आसा आनी म्हाका दिसता तें सद्या एक्स आनी वाय. सिमिलरली हांव जर वाय डायरेक्शनार गेलो जाल्यार वाय डायरेक्शनार वतकीर म्हाका एक्स आनी झॅड हे डायरेक्शन दिसता 2D व्यूवान. परत जर म्हाका त्या 2D व्यूवांतलो भायर येवपाक जाय जाल्यार हांव मावस स्क्रोल व्हील जें आसा ताजेर क्लिक करून परत आशिल्लो तसो त्या व्यूवाचेर येवपाक शकता. तुमकां पयलीं सांगला त्या प्रमाणे शिफ्ट आनी मावस व्हील हें जर दामलें जाल्यार तो पॅनींग असोय तुमकां करपाक मेळटा. तुमकां जाय तसो व्यू तुमकां चेंज करपाक मेळटा. आतां आमी पळोवया की कितले तरेचे मोड्स ब्लेंडरान आसा ते. जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना हांवें तुमकां मोड्स हे दाखोवना कित्याक की म्हाका ऑब्जेक्ट मोडांतलीच थोडी ही पळय जी फिचर्स आसा ती दाखोवपाची आशिल्ली. आतां
जेन्ना तुमी ब्लेंडर हो सॉफ्टवेअर चालू करता तेन्ना बाय डिफॉल्ट तुमी ऑब्जेक्ट मोड ह्या मोडान येतात. ब्लेंडरान जर पळोवपाक वचत जाल्यार खुबशे मोड्स आसात आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता की मोड जर हांव क्लिक करत जाल्यार ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट आनी टेक्स्चर पेंट अशे कितलेशेच तुमकां हांगा मोड्स दिसता. पूण आमी आज आमचें डिस्कशन ऑब्जेक्ट मोड आनी एडिट मोड हाज्या भितरूच दवरतले. सद्या आमी ऑब्जेक्ट मोडान आसा. हाजेर क्लिक करून जर हांव एडिट मोडान वचत जाल्यार तोच क्यूब म्हाका असो दिसता. आतां म्हाका परत ऑब्जेक्ट मोडान वचूंक जाय जाल्यार परत म्हाका ऑब्जेक्ट मोडान क्लिक करचें पडलें. आतां मावस यूज करून जर हांव हें करतलो जाल्यार हें मातशें स्लो जाता कित्याक परत म्हाका हांगा वचून हें चेंज करचें पडटा. त्या पेक्षा शॉर्टकट की टॅब जर हांव यूज करत जाल्यार हांव टॉगल करपाक शकता ऑब्जेक्ट मोड आनी एडिट मोड हाज्या भितर. सो सद्या हांव ऑब्जेक्ट मोडान आसा. ऑब्जेक्ट मोडांतल्यान हांव एडिट मोडान येता. आतां एडिट मोड हो कितें? तुमी फुडले जे सेशन्स आसतले तातूंत पळयतले की जे पळय एडिट मोड आसा तातूंत तुमकां ही शेप मॅन्युप्युलेट करपाक जाता. ह्या शेपीक कंप्लिटली खंयची तरी एका वेगळ्या शेपीन तुमकां ट्रान्सफॉर्म करपाक जाता. तें तुमी एडिट मोडान करतात. म्हणून जेन्ना ऑब्जेक्ट मोडांतल्यान हांव एडिट मोडान येता तेन्ना ताजे हे वर्टेक्स, ताजे वर्टायसीस सगळ्यो तुमकां हांगा हायलायट जाल्ल्यो दिसता, ज्यो आमी फुडें मॅन्युप्युलेट करपाक शकता. परत हांगा जर तुमी 3 ऑप्शन हे पळयत जाल्यार एक आसा ते सद्या वर्टेक्स सिलेक्ट, ताज्या नंतर आसा ते एज सिलेक्ट. एज सिलेक्ट जर हांव क्लिक करत आनी ह्या क्युबाच्या खंयच्या एजार जर हांव हें क्लिक केलें जाल्यार ती एज सिलेक्ट जाता, जी हांव फुडें यूज करपाक शकता. मागीर परत फेस सिलेक्टान गेलो जाल्यार ताजी एक फेस सिलेक्ट जातली. सो हांगा पळोवपाक शकता की आमी व्यू चेंज करून जाय ती फेस सिलेक्ट करपाक शकता. मल्टिपल जर म्हाका सिलेक्शन करूंक जाय जाल्यार हांव शिफ्ट की प्रेस करून मल्टिपल सिलेक्शन्स करपाक शकता अश्यो. आनी ह्या तरेन तुमी एडिट मोडान सिलेक्शन्स करपाक शकता. सद्या हांव सिलेक्शन ह्या बॉक्सानूच आसा. सिलेक्शन बॉक्सूच हांवें सिलेक्ट केल्लें आसा. आतां सगळ्यान इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी जी यूज जाता ब्लेंडरान ती म्हणल्यार स्केलिंग. सो आतां आमी पळोवया की स्केलिंग एक्झॅक्टली कशा तरेन यूज जाता ती. पयलीं आमी ऑब्जेक्ट मोडान या. ऑब्जेक्ट मोडान वचून आमकां हांगा वेगळे वेगळे ऑप्शन्स दिसतात. मूव, रोटेट, स्केल, ट्रान्सफॉर्म. तातूंतले मूव आनी रोटेट आमी ऑलरेडी पळयला. मूव करपाक आमी जी यूज केला आनी रोटेट करपाक आमी आर यूज केला. तुमी जर हाजेर क्लिक करत जाल्यारूय तुमकां मूव आनी रोटेट हें करपाक मेळटा. पूण इट इज एडवायजेबल की तुमी कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करून ताका मूव आनी रोटेट करा, कित्याक तातूंत काम मातशें सोंपें जाता आनी टायमूय मातसो कमी लागता. आतां आमी पळोवया की स्केल कशें करपाक मेळटा तें. हांव सगळ्यान पयलीं जो म्हजो ऑब्जेक्ट आसा क्यूब तो हांवें रोटेट केला ताका पयलीं 0 करता. सो हांगा वता उजव्या सायडीन आनी हांगा 0 करून ताका परत आशिल्लो तसो दवरता. आनी आतां ताका स्केल करपाक जाय म्हाका. सो स्केल करप म्हणल्यार कितें? खंयचोय ऑब्जेक्ट आसा ताजी सायज कमी किंवा जास्त करप किंवा ताजी सायज मॅन्युप्युलेट करप हाका आमी स्केलिंग म्हणपाक शकतात. आतां ब्लेंडरान ती सायज स्केल जर म्हाका करपाक जाय जाल्यार कशी करता? जाल्यार तुमकां हांगा क्लिक करूनूय करपाक जाता आनी दुसरें म्हणल्यार तुमकां एस हो शॉर्टकट यूज करूनूय बी करपाक जाता. सगळ्यान पयलीं हांव म्हज्या क्यूबाक क्लिक करता, सिलेक्ट करता आनी तुमी पळोवंक शकता की हांगा सद्या तो मूव हांवें सिलेक्ट केल्ल्याक हांगा हो मूव जो आसा तो हायलायट जाता. पूण म्हाका तो मूव नाका सद्या, म्हाका करपाक जाय स्केल. सो हांव एस हो की प्रेस करता आनी एस की प्रेस जर हांव करत आनी मावस जर म्हजो हांव चेंज करत मावसाचें पोजिशन जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की तो जो सायज आसा त्या क्यूबाचो तो चेंज जायत आसा. तो ल्हान करपाक शकता हांव, ताका व्हडलो करपाक शकता, ताका सायज जाय तसो हांव मॅन्युप्युलेट करपाक शकता. पूण तो सगळ्या डायरेक्शनांनी स्केल जाता. समजुपाची गोश्ट ही आसा की जेन्ना फक्त हांव एस दामता तेन्ना तो सगळ्या डायरेक्शनान ताका स्केल करता. पूण म्हाका जर डायरेक्शन फक्त एक्सानूच ताका स्केल केल्लो जाय जाल्यार हांव कितें करतलो? ती गोश्ट आमकां कळपाक जाय. सो म्हाका जर फक्त ताका एक्स डायरेक्शनानूच जर स्केल करपाक जाय जाल्यार हांव ऑब्जेक्टाचेर क्लिक करता आनी एस प्रेस करून मागीर एक्स प्रेस करता. एस प्रेस करून एक्स प्रेस करप हाजें मिनींग कितें? की आतां म्हाका फक्त स्केलिंग ते एक्स डायरेक्शनानूच जाल्लें जाय.
सो ताजें स्केलिंग आतां तुमी पळोवंक शकता की फक्त एक्स डायरेक्शनान ताजी सायज आसा ती चेंज जाता, बाकीच्या डायरेक्शनांनी ताजी सायज चेंज जायना. आतां हांव ही सायज फ्रीज करपा खातीर लेफ्ट क्लिक करता. आतां ताजी सायज फ्रीज जाली. आतां लेट्स से म्हाका ताजी वाय डायरेक्शनानूय सायज चेंज करपाक जाय जाल्यार परत हांव स्केल दॅट इज एस हांव प्रेस करता आनी वाय प्रेस करता आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की वाय डायरेक्शनान म्हाका एक स्मूथ स्केलिंग मेळटा की ताजी सायज आसा ती स्केल जाता. परत हांव आतां लेफ्ट क्लिक करून परत एस प्रेस करून झॅड प्रेस करता आनी तुमी पळोवंक शकता की आतां एक्स वाय आनी झॅड ह्या डायरेक्शनांतल्यान आतां आमी झॅड डायरेक्शनानूच ताका स्केल करपाक शकता. सो प्रत्येक डायरेक्शनान जर म्हाका इंडिविज्युअली स्केल करपाक जाय जाल्यार एस प्रेस करून आमी एक्स वाय किंवा झॅड हातूंतली खंयची की प्रेस करून ताका ताजी सायज आसा ती स्केल करपाक शकता. सो स्केलिंग हो एक इम्पॉर्टंट फिचर आसा ब्लेंडरान आनी तो अशा तरेन आमी वापरपाक शकता. तुमी स्केलिंग आसा ते वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स घेवनूय ट्राय करपाक शकतात. फॉर एग्जाम्पल आतां म्हाका जर हो क्यूब नाका आनी क्यूब हांव डिलीट करता जाल्यार ताजेर क्लिक करता हांव आनी डिलीट करता. शिफ्ट ए प्रेस करून परत आतां आमी एक सिलिंडर घेवया. आतां ह्या सिलिंडराक जर म्हाका एक्स डायरेक्शनान स्केल करपाक जाय जाल्यार हांव कितें करतलो, पयलीं सिलिंडराचेर क्लिक करता, ताका सिलेक्ट करता, एस प्रेस करून हांव एक्स जर प्रेस करत जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की तो एक्स डायरेक्शनानूच आतां स्केल जाता. परत जर वाय डायरेक्शनान म्हाका करपाक जाय जाल्यार एस दामून मागीर वाय आनी तुमी पळोवंक शकता की वाय डायरेक्शनान तो स्केल जाता. सिमिलरली एस प्रेस करून झॅड डायरेक्शनान जर वचत जाल्यार तो झॅड डायरेक्शनानूय अशा तरेन स्केल जाता. सो आतां आमी पळयलें की वेगळे डायरेक्शनान आमी कशा तरेन करपाक शकता. फ्रीली जर म्हाका स्केल करपाक जाय म्हणल्यार एक्स वाय झॅड इंडिविज्युअली स्केल करपाक नाका आनी फ्रीली जर सगळ्या डायरेक्शनांनी ताका स्केल करपाक जाल्यार फक्त एस प्रेस करपाचो. इन दॅट केस तो मागीर सगळ्या सायडीन स्केल जाता. स्केल जाता काय ना तें कशें कळटा जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकता स्केल एक्स वाय झॅड हाजे जे वॅल्यूज आसा न्ही हे चेंज जायत रावता. सो ते वॅल्यू जर चेंज जाल्या जाल्यार तुमी समजूंक शकता की तो तुमचो जो पळय ऑब्जेक्ट आसा तो स्केल जाल्लो आसा. आतां आमी पळोवया की जे आमी आतां पर्यंत सगळे फिचर्स पळयले, स्केलिंग, रोटेशन, मागीर ग्रॅब टूल यूज करून मूव कसो करप आसता तो ऑब्जेक्टाक, हे सगळे आतां आमी फिचर्स पळयल्ले आसा. आतां आमी पळोवया की हे सगळे बेजीक शेप्स यूज करून एक कॉम्पोजीट शेप आमी कशे तयार करपाक शकतात ते. एक आयडिया म्हणल्यार आतां सद्या चवथ लागीं येता आनी चवथ जेन्ना लागीं आसता तेन्ना भुरग्यांक एस्पेशली फोग लावपाची खूब उमेद आसता आनी फोग लायता तातूंतल्या एक सगळ्यान इम्पॉर्टंट अशें आमचो भाग आसता तो बाण. तुमी सगळ्यांनी बाण हो केन्ना तरी लायिल्लोच आसतलो आयुश्यान आपल्या. तर आज आमी एक तो बाण आमच्यान जाता जाल्यार करून पळोवया जो आमी चवथीक किंवा बाकीच्या इतर सणांक आमी तो लायतात फोग म्हणून. सो सगळ्यान पयलीं हो क्यूब आसा तो सद्या म्हाका नाका, सो ताजेर हांव क्लिक करता ऑब्जेक्ट मोडान आनी ताका डिलीट करता. आतां जो बाण आसा ताका इमॅजीन करत आमी जाल्यार ताची बॉडी जी आसता न्ही, मेन बॉडी जी आसता ती सिलिंडर आसता. सो पयलीं हांवें इंट्रोडक्शनान सांगिल्ल्या प्रमाणे प्रत्येक ऑब्जेक्ट आसा ताका खंयची तरी एक बेज ऑब्जेक्टांतल्यान तो ऑब्जेक्ट जाल्लो आसता. तो ह्या आतां आमच्या ऑब्जेक्टाक बेज ऑब्जेक्ट्स जे आमकां लागतले ते म्हणल्यार सिलिंडर आनी कोन. सो पयलीं आमी सिलिंडर एक तयार करुया. शिफ्ट ए प्रेस केलो, मॅशान गेलो, सिलिंडर म्हाका हांगा तयार जालो. आतां हो सिलिंडर आसा पळय हो हांव फक्त झॅड डायरेक्शनान स्केल करता कित्याक म्हाका फक्त तो हायटान मातसो वाडिल्लो जाय सायजान. सो स्केल म्हणल्यार एस प्रेस करून हांव जर झॅड प्रेस करत जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की म्हाका एक बरी हांगा हायट तागेली वाडोवपा मेळटा आनी हांव इतली हायट ताजी करता. आतां हाजेर म्हाका वयर एक कोन लावपाक जाय. सो कोन लायतलो जाल्यार पयलीं कोन हाडचो पडलो. सो कोन हाडपा खातीर परत शिफ्ट आनी ए प्रेस करता आनी कोन हाजेर क्लिक करून तुमी पळोवंक शकता की ह्या सिलिंडराच्या भितरूच तो कोन दिसता. आतां तो सिलिंडराचेर क्लिक करतकीर तो लिपलो. परत कोन जर म्हाका पळोवंक जाय जाल्यार आवटलायनर पेनान हांव हांगा वता आनी कोनार क्लिक करता. सो तुमी पळोवंक शकता की आतां कोन हांगा म्हाका परत दिसता, कोन सिलेक्टेड आसा
आतां हांव ग्रॅब टूल म्हणल्यार जी प्रेस करून ताका खंयच्या डायरेक्शनान म्हाका मूव करचो पडटलो जाल्यार म्हाका वयल्या डायरेक्शनान ताका मूव करपाक जाय. आतां वयलें डायरेक्शन म्हणल्यार खंयचें? तुमी जर उजव्याक पळयत हांगा जाल्यार तुमकां दिसतलें की वयलें डायरेक्शन जें आसा न्ही तें झॅड डायरेक्शन. सो जी प्रेस करून जर हांव झॅड प्रेस करत जाल्यार हांव ताका वयर किंवा सकयल असो खंयी मूव करपाक शकता. तेन्ना आतां हांव ताका पयलीं असो वयर मूव करून सारको सिलिंडराच्या टॉपार असो हाडून ताका बसयता. अशें जशें हांवें केलें की आतां तुमी पळोवंक शकता की आतां हो बाण जो आसता आमचो ताजो एक वयलो भाग हो तयार जाल्लो आसा. आतां पोंच्यान पळोवया कितें करपाक मेळटा तें ताका. परत हांव आनी एक कोन यूज करता. तो कित्याक तो कळटलो. शिफ्ट आनी ए प्रेस करून परत कोन हाडटा आनी आतां हो आनी एक कोन हांगा तुमकां दिसता. आतां त्या कोनाक हांव सकल्या डायरेक्शनान मूव करता पूण परत झॅडूच डायरेक्शनान मूव करता. एक्स आनी वायान मूव करपाचो ना म्हाका तो, कित्याक ताजो फायदो ना म्हाका. सद्या म्हाका झॅड डायरेक्शनानूच ताका मूव करपाक जाय म्हणून हांव जी प्रेस करून झॅड डायरेक्शन प्रेस करता, झॅड की प्रेस करता आनी ताका हाडून असो सकयल सोडटा. आनी असो जितलो तो पावलो की ताका हांव लेफ्ट क्लिक करता आनी थंय फिक्स करता. आतां तुमी पळोवंक शकता की जर हांव वेगळ्या वेगळ्या एंगलांतल्यान हाका पळयत जाल्यार हो ऑलमोस्ट बाणाचो वयलो पार्ट सो आतां दिसपाक लागला. सारकें न्ही? आतां उरलें कितें? दोन सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्टी उरल्यो. आतां खंयचोय बाण जर वयर वतलो जाल्यार ताका ती जी दाणी आसता ती एक इम्पॉर्टंट आसता आनी ताजी वात ना जाल्यार लायतलो कसो? सो वात एक तयार करची पडली आनी एक बारीकशी दाणी तयार करची पडली. आतां इंट्रस्टिंगली तुमी जर पळयत जाल्यार तांच्योय बेज शेप्स आसा त्यो सिलिंडरूच आसात. हावेवर आतां जर ताका प्रॅक्टिकली जर म्हाका दाखोवपाक जाय जाल्यार तो एग्जॅक्ट सिलिंडर आसचो ना, वातूय एग्जॅक्ट सिलिंडर आसची ना आनी जो दाणो आसता तोय एग्जॅक्ट सिलिंडर आसचो ना. पूण सद्या म्हज्या कडेन जो म्हजो ऑब्जेक्टीव आसा तो असो आसा की ज्यो बेजीक शेप्स आसात त्योच शेप्स घेवन म्हाका कितें तरी नवी शेप करपाक जाय म्हणून हांव सिलिंडराचो यूज करतलो. सो आतां दोन कोन आनी एक सिलिंडर यूज करून इतलें आमी कंप्लीट केल्लें आसा आमचें मॉडेल. आतां हांव आनी एक सिलिंडर घेता, शिफ्ट ए प्रेस करता आनी एक सिलिंडर हाडटा. आतां तुमी पळया जी प्रेस करून ताका हांव मातसो वाय डायरेक्शनान मूव करून तुमकां दाखयता. आतां हो पळया कितलो व्हडलो सिलिंडर आसा तो. आतां हाजी दाणी कशी करपाची तो प्रश्न. जाल्यार ताका दाणी करपा खातीर सिंपल म्हणल्यार पयलीं तुमी स्केल करा सगळ्या डायरेक्शनान. स्केल म्हणल्यार एस प्रेस करता आनी सगळ्या डायरेक्शनान ताका स्केल करून इतलो बारीक हांव करता. जर हांव झूम करून पळयत जाल्यार सद्या तो इतलो बारीक आसा. ताका आनिकूय मातसो बारीक करपाक जाता म्हज्यान. सो इतलो हांव बारीक करता ताका. आनी आतां बारीक जर चिंतूंक गेलें जाल्यार हो सिलिंडर म्हाका खंयच्या डायरेक्शनान स्केल करचो पडटलो की तो एका दाणये भशेन दिसतलो हें हांवें चिंतूंक जाय. ताका जर हांवें एक्स डायरेक्शनान स्केल केलो जाल्यार तो दाणी दिसचो ना. वाय डायरेक्शनानूय केल्यार ताका दाणी दिसचो ना. ह्या डायरेक्शनानूय ताका जर स्केल करत जाल्यार तो दाणये भशेन दिसचो ना. पूण जर ताका हांवें झॅड डायरेक्शनान स्केल केलो जाल्यार तो दाणी जाता. हय तुमी पळोवपाक शकता की आतां मातसो तो दाणीशी म्हाका दिसपाक लागल्या न्ही. सो आतां तो सिलिंडर आशिल्लो कसो आनी आतां जालो कसो तो पळया. सो आतां हिका मातसो हांव आनी सायज हिची वाडयता झॅड डायरेक्शनान. म्हाका दिसता इतली हाज्याहून मातशी आनी चड. सो स्केल करून परत झॅड डायरेक्शनान आनी मातशी जर वाडयत हांव जाल्यार आय थिंक दीस इज ओके. आतां हो प्लेस करपाक जाय म्हाका. सो कसो प्लेस करतलो? आतां दाणी आसा हांगा आनी म्हाका व्हरूंक जाय तिका हाज्या पोंदाक. सो म्हाका पयलीं एक्सान वचच्या पयलीं म्हाका वाय डायरेक्शनान पयलीं मूव जावचो पडलो. सो वाय डायरेक्शनान मूव जावन मागीर म्हाका झॅड डायरेक्शनान मूव जावचो पडलो सकयल. कित्याक की झॅड डायरेक्शन वयर आनी सकयल म्हाका खबर आसा. रेड आसा तें एक्स आनी वाय आसा तें ग्रीन. सो आतां जी आनी वाय प्रेस करून हांव ताका पयलीं मूव करता असो आनी आतां खंय मूव करचो पडलो? झॅडान. सो जी प्रेस करून झॅड प्रेस करता आनी ताका मूव करता हांव असो खंय तरी. आतां तुमी पळोवंक शकता की हांवें फक्त ग्रॅब टूल यूज करून जो दाणो आसा तो फिक्स केलो.
चड म्हाका कांय करचें पडलें ना, फक्त व्यू आतां हांव मातसो रोटेट करून तुमकां दाखयता की एक्झॅक्टली कशें दिसता तें. सो आतां तुमी पळोवंक शकता की ऑलमोस्ट आमचो हो बाण जाल्लो आसा. कितें करुया आतां उरलें सगळ्यान इम्पॉर्टंट, जें जर ना जाल्यार ह्या बाणाक कांयच अर्थ उरना, आनी तें म्हणल्यार ताजी वात. आतां ती वात कशी करतलो? परत वात जर आमी इमॅजीन करूंक गेले ताजी बेजीक शेप, जाल्यार ती जातली एक सिलिंडर. सो तो कसो करपाचो सिलिंडर तुमकां खबर आसा. आतां शिफ्ट आनी ए प्रेस करून सिलिंडर हाडपाचो, आनी आतां हो सिलिंडर सदांच ह्याच सायजीचो जाता. ताजी शेप, ताजी सायज आमी जाय तशी कंट्रोल करपाक शकता. परत हांव ताका जी आनी वाय प्रेस करून मातसो असो हाडटा, कित्याक की म्हाका इंडिविज्युअली ताका मॅनिप्युलेट करपाक जाय. आनी आतां लास्ट टायम केल्लें तशेंच स्केल करता, सगळ्या डायरेक्शनांनी स्केल करता आनी ताका बारीक करता. दाण्याहून ताका आनी बारीक करता इतलो. सो आतां तुमी पळोवंक शकता की तो सामको बारीक जाल्लो आसा. पॅन करून व्यू चेंज करता म्हजो, आनी अशा तरेन कितें तरी आतां हो मातसो तुमी जर पळयलो जाल्यार हो असो आतां हो सिलिंडर दिसता. आनीकूय ताका बारीक करुया इतलो. सो आतां परफेक्ट. आतां फक्त कितें करपाक जाय, हाका जी लांबी आसा ताजी ती मातशी वाडोवपाक जाय. सो लांबी कशा तरेन वाडयतले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की झॅड डायरेक्शनान जर ताका हांव स्केल करत जाल्यार ताजी लांबी वाडटली न्ही. सो स्केल आनी झॅड, मातशी लांबी ताजी वाडयली. आतां हांव परत झूम आवट जाता. स्क्रोल व्हील यूज करून झूम करपाक मेळटा हें तुमकां हांवें पयलीं सांगिल्लें आसा. जर तुमकां झूम इन झूम आवट करपाक त्रास जाता जाल्यार स्क्रोल व्हिलाचो यूज करात. आनी स्क्रोल व्हील प्रेस करून तुमकां व्यू चेंज करपाक जाता तेंय हांवें पयलीं सांगलां. त्या भायर पॅन करपाक शिफ्ट आनी स्क्रोल व्हील प्रेस करून तुमकां मावस मूव करचो पडटलो. हेंय इंट्रोडक्शनान पयलीं सांगिल्लें आसा. आतां मेजर काम उरलें. आतां म्हजी वात आसा हांगा आनी बाण आसा हांगा. सो वात आसा ती सारकी आपल्या जाग्यार पावोवपाक जाय. कशी पावोवपाची? ग्रॅब. आतां म्हाका पयलीं लॅफ्टाक मूव जावचो पडलो. लॅफ्टाक म्हणल्यार वाय डायरेक्शनान, आमच्या वाय डायरेक्शनान सद्या. सो लॅफ्टाक मूव जालो खंय तरी हांगा. आतां आमी पळोवपाक शकता की तो भितर लिपलो बाणान वचून. आतां जो पळय म्हजो सिलिंडर आसा तो, त्या सिलिंडराक हांवें परत झॅड डायरेक्शनान मूव करचो पडटलो. जी झॅड, आनी हांव ताका झॅड डायरेक्शनान असो हाडून खंय तरी हांगा असो लायता. आतां पळोवपाक हांगा मातशें अशें दिसता की तो हवेन उडटा असो, आनी हें रियलिस्टीक दिसना. तेन्ना परत जी आनी झॅड प्रेस करून ताका सारको असो पोजिशनान ताका फिट करपाचो. आतां जर पळयत जाल्यार आमी हें म्हणपाक शकता की आतां हो मातसो असो बाण असो दिसता. तुमी पळोवंक शकता की जे सिलिंडर आनी कोन आमी हातून वापरल्या ते तशा तरेचे ना जशें आमी टॅक्स्टबुकान पळयतात. प्रॅक्टिकल लायफान थोड्यो गोश्टी करतात पळय त्यो सदांच टॅक्स्टबुकांत बरयल्ल्यो आसता तश्योच आसतल्यो अश्यो नासता. हो जो सॉफ्टवॅर आसा हो मॉडेलिंगाक खूब यूज जाता. आनी मॉडेलिंगाक कितें आसता की प्रत्येक शेप जी आसता ताजी फेस, ताजी एज किंवा ताजे वर्टेक्स हे मॅनिप्युलेट करून आमी ताजो शेप मॅनिप्युलेट करपाक शकता. जर सॉफ्टवॅर आमकां स्मूथ स्फियर किंवा सिलिंडर किंवा कोन असो दिवपाक लागलो जाल्यार ताका मॅनिप्युलेट करपाक आनी डिफिकल्ट जातलें. मागीर आमकां फेसीस स्वताच क्रिएट करच्यो पडटल्यो. म्हणून ब्लेंडरान कोन, स्फियर किंवा सिलिंडर जितले शेप्स आसा तांकां सगळ्यांक तुमी पळयतले की अश्यो फेसीस येतात, अशे वर्टेक्सीस येतात. तुमकां एडीट मोडान वचून दाखयत जाल्यार आतां हो एडीट मोडान तुमी पळोवंक शकता की वेगळे वेगळे तरेचे ताका हांगा वर्टेसीस, मागीर ताज्यो फेसीस, मागीर ताज्यो एजीस दिसता. ह्यो इतल्याच खातीर आसता कित्याक की मॉडेलिंग सॉफ्टवॅरान आमकां शेप्स मॉडेल करपाक, शेप्स मॅनिप्युलेट करपा खातीर हेच पॉयंट्स यूज करचे पडटात. फेसीस, एजीस, वर्टायसीस. म्हणून खंयचोच जो पळय असो बेजीक शेप आसता तो तुमकां फेस वीथ फेस असोच दिसतलो, स्मूथ दिसचो ना. पूण आतां जर म्हाका तो मातसो स्मूथ करपाक जाय जाल्यार हांव परत ऑब्जेक्ट मोडान वता. ऑब्जेक्ट मोडान वचून जर हांवें ह्या कोनार क्लिक करत, रायट क्लिक, लेफ्ट क्लिक न्ही, रायट क्लिक जर हांव ताजेर करत जाल्यार म्हाका शेड स्मूथ म्हणून ऑप्शन येता. सो हांव ताका शेड स्मूथ हो ऑप्शन लावपाक शकता. आतां तुमी पळोवपाक शकता की हो मातसो असो विचित्र सो दिसपाक लागला. वेगळ्याच तरेचे कशें
रिफ्लेक्शन टायपशें हाजेर येता. हें जर काडपाक जाय जाल्यार ताका ऑप्शन आसा की तुमी हांगा सकयल उजव्या सायडीन ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज म्हणटा तातूंत वचपाक शकता. तातूंत वचून नॉर्मल्स हो ऑप्शन क्लिक करून हांगा ऑटो स्मूथ म्हणून एक ऑप्शन आसा, ताजेर जर क्लिक करत जाल्यार तुमकां तो बरो दिसतलो. सो म्हणल्यार ताजी जी पळय सरफेस आसा ती स्मूथ जाता ती तुमकां दिसतली. तशीच हो सिलिंडर आसा ताज्यो जर म्हाका फेसीस नाका दिसपाक जाल्यार रायट क्लिक करून शेड स्मूथ आनी परत हांगाय बी तो परत विचित्रसो मातसो दिसता. तो सारको आतां करपा खातीर परत हांगा नॉर्मल्सान वचून परत ऑटो स्मूथ करून अशें प्रत्येक जी शेप तुमी हांगा यूज केल्या तिका तुमी शेड स्मूथ करून ताजो सरफेस जो आसा तो असो स्मूथ करपाक शकता. हाका जे आमी वात आनी जी दाणी केल्या ताका स्मूथ करपाची गरज ना अशें दिसता, कित्याक की ऑलरेडी ताजी सायज आसा ती क्रॉस सेक्शन आसा तें ल्हान आसा तेन्ना ताका स्मूथ करपाची गरज ना. पूण आतां जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा एक कितले आमी यूज केले ते कावंट करुया. सिलिंडर आमी टोटल यूज केल्या 1, 2 आनी 3, सो टोटल 3 सिलिंडर यूज केल्या आनी 2 कोन हे वापरून आमी एक बरो बाण आमचो तयार केल्लो आसा. आतां तुमी नोट करात तातूंत की ह्या फूल ट्युटोरियलान हांवें खंयच ती शेप आसा ती एडिट मोडान वचून चेंज करूना. हांवें सगळें काम ऑब्जेक्ट मोडानूच केलां. पूण ब्लेंडरान जे पळय मेजर एडिटींग आसता ऑब्जेक्टाच्या शेपीचें जें मॅनिप्युलेशन जाता तें एडिट मोडानूच जाता. पूण आमच्या आयच्या ह्या सेशनान ट्रान्सलेशन किंवा मुवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मागीर रोटेशन आनी स्केलिंग हे 3 टॉपीक आशिल्ल्या कारणान म्हाका अशें दिसलें की ऑब्जेक्ट मोडानूच जर तुमकां बेजीक शेप्स घेवन आनी खंयचेच एडिशनल टूल्स यूज न करता जर आमी एक बरी कॉम्पोजीट शेप केली जाल्यार तें चड बरें जातलें आनी मातशें कमी कन्फ्युजींग जातलें. म्हणून अशा तरेन हो एक आज कॉम्पोजीट शेप आमी शिकले. अशेंच वेगळे वेगळे तरेचे शेप्स आमी करपाक शकतात. फॉर एग्जाम्पल जे हांवें इंट्रोडक्शनाक बॉटल दाखयल्ली ती बॉटल इजिली अशाच तरेन आमी करपाक शकता. आय होप तुमकां हें जें आज शिकयलां तें तुमकां कळ्ळां आसतलें. सो आयच्या सेशनाक आमी पळयलें की ब्लेंडरान आमी ऑब्जेक्ट्स कशा तरेन क्रिएट करपाक शकता, वेगळे वेगळे तरेचे बेजीक ऑब्जेक्ट जशे की क्यूब, सिलिंडर, कोन जे ऑलरेडी तातूंत रेडी आसता, फक्त ताजेर आमकां काम करपाक डायरेक्टली मेळटा. तें सोडून आमी हेंय पळयलें की ते ऑब्जेक्ट्स आमी कशा तरेन लिनियरली मूव करपाक शकतात ते आनी कशे वेगळे वेगळे तरेन तांकां मूव करपाक शकतात. आमी हेंय पळयलें की एक ऑब्जेक्ट रोटेट कसो करपाक शकतात एक्स, वाय आनी झॅड ह्या डायरेक्शनान. आनी लास्ट आमी पळयलें की तो स्केल कसो जाता तो. सो तुमी हे ब्लेंडर सॉफ्टवेराचेर जाता तितले प्रॅक्टीस करा. प्रॅक्टीस करून करून ताजेर तुमचो कमांड आसा तो स्ट्रॉंग जातलो आनी फुडें येणारी जी कॉम्पिटिशन्स आसा, जशी की आमचें एक कॉम्पिटिशन आसा नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जाचें नांव आसा ब्लेंडर नेशन थॉन. तातूंत तुमी आपली क्रिएटिविटी, इमॅजिनेशन, इनोवेशन हें दाखोवपाक शकतात ब्लेंडर ह्या सॉफ्टवेराचो प्रयोग करून. थँक्यू व्हेरी मच. तर भुरग्यांनो, मजा आयली न्ही तुमकां शिकपाक? तर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट अंडर कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स हांणी तुमच्या खातीर हें ब्लेंडर कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलां. तर तातूंत तुमी वांटेकार जातलीं न्ही? पूण समजा तुमी आत्तां व्हिडिओ पळयता आसतना खंय तरी तुमी चुकले आसत जाल्यार तुमी भिवू नाकात. कॅर्स गोवा यूट्यूब चॅनल तुमी सबस्क्रायब करात आनी ताजेर होच व्हिडिओ, आयचो व्हिडिओ किंवा डे 2 आनी डे 3चे व्हिडिओ ताजेर तुमकां दिसतले. तेन्ना परत 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 ते व्हिडिओ पळोवन तुमी नक्कीच प्रॅक्टीस करूंक शकतात आनी कॉम्पिटिशना खातीर तयारी करूंक शकतात. पण हें करता आसतना सगळ्यांत पयली गजाल म्हणल्यार तुमकां ब्लेंडर डावनलोड करचें पडटलें. तर तें डावनलोड करपा खातीर हांगा हायलायट केल्लें लिंक तुमी नोट डावन करून दवरात. केलें न्ही? तर ताज्या नंतर तुमची तयारी जोरान सुरू करात. प्रॅक्टीस करत रावात. कित्या खातीर? ब्लेंडर नेशन थॉन विच इज नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन.
पण ह्या कॉम्पिटिशनान जर तुमी वांटेकार जातलीं जाल्यार तुमकां कितें करचें पडटलें? हाची उत्सुकता तुमकां सगळ्यांक आसाच. आमकां खुबश्यो मॅसेजीसय बी येवपाक लागल्यात. तर ताजे खातीर तयारी करपा खातीर तुमकां 3 लेवल्स आसात, जे नॅशनल लेवल आनी नॅशनल लेवला खातीर तयारी करपाक जाय जाल्यार तुमकां स्टेट लेवला खातीर पार्टिसिपेट जावचें पडटलें आनी तातूंत तुमकां विजयी जावचें पडटलें. पण जर तुमकां स्टेट लेवलाक वचपाचें आसलें जाल्यार तुमकां तालुका लेवल कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी थंय प्रत्येक तालुक्यांतल्यान आमी 2-2 भुरगीं सिलेक्ट करपाचीं आसात जांचे प्रोजेक्ट चडांत चड बरे आसतले. तर तुमची तयारी बी त्याच नेटान सुरू करात आनी तालुका लेवलाचेर जर तुमी विनर आसले जाल्यार तुमी स्टेट लेवलार वतले आनी स्टेट लेवलाचेर 3 भुरगीं आमी सिलेक्ट करतलीं जांचे प्रोजेक्ट सगळ्यांत बरे आसतले आनी ती 3 भुरगीं आमची नॅशनल लेवलाक पार्टिसिपेट जावपाक शकतलीं. आतां तालुका लेवलाक जर तुमी पार्टिसिपेट जातलीं जाल्यार कशा तरेन तयारी सुरू करपाक जाय? तर सगळ्यांत पयलीं आमी तुमकां थीम दितात. पयली थीम आसा कार्टून एनिमेशन. हांव जाणा तुमकां सगळ्यांक कार्टून खूब आवडटा, तर त्या रितीन तुमी पळोवपाक लागात धाकटे धाकटे व्हिडिओ आनी तुमी तशेच व्हिडिओ क्रिएट करपाक लागात. आनी सेकंड थीम आसा वायल्ड लायफ अवेरनेस, जी मॅसेज आमकां प्रत्येका कडेन आज पावोवपाची खूब गरज आसा. तर ह्यो 2 थीम आसात त्यो तालुका लेवला खातीर आसा. आनी तुमी तालुका लेवल क्रॉस करून जर स्टेट लेवलाक पावलीं जाल्यार स्टेट लेवलाक आमचे कडेन 2 थीम आसतल्यो. तातूंत पयली आसा डिफॉरेस्ट्रेशन. तुमी शाळेंतूय बी शिकताच आसतलीं, सो ती मॅसेज वेवस्थीतपणे आनी बऱ्या रितीन प्रत्येका कडेन पावोवपा खातीर तुमी एनिमेशन वापरून ब्लेंडरान हो प्रोजेक्ट करचो पडटलो. आनी सेकंड वन आसा ग्लोबल वॉर्मिंग. ताजे नंतर जर तुमी नॅशनल लेवलाक क्वॉलिफाय जालीं जाल्यार तुमची तयारी खंयच्या दिकेन आसपाक जाय? तर पयलें ट्रॅफिक अवेरनेस, ताजे नंतर आसतलें वुमन अँड चायल्ड सेफ्टी आनी तिसरी थीम आसा माय ड्रीम पाठशाला. तुमच्या मनान कशी आपली शाळा आसची हें खंय तरी चलता आसतलें की आपली शाळा अशी आसपाक जाय, आपली शाळा तशी आसपाक जाय, जाल्यार तेंय बी तुमची जी क्रिएटिविटी आसा, तुमचे जे विचार आसा, तुमची जी आयडिया आसा ते तुमी ब्लेंडर हें सॉफ्टवेअर वापरून ताका वेवस्थीतपणे एनिमेशन इफेक्ट्स दिवन जे तुमी ह्या 3 दिसाच्या बूट कॅम्पांत शिकपाक शकतलीं. परत परत व्हिडिओ पळोवन ती प्रॅक्टीस करपाक शकतलीं. ती प्रॅक्टीस जाल्या नंतर तुमी ह्या दिकेन तयारी करपाक सुरू करात. ताजे नंतर नॅशनल लेवलाक जर तुमी विनर आसलीं जाल्यार फर्स्ट, सेकंड आनी थर्ड अशे 3 विनर सिलेक्ट जावपाचे आसात. आनी ह्या नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनान गोंयचीच भुरगीं न्ही, गोंया बरोबर प्रत्येक राज्यांतलीं, पुराय भारतांतलीं, वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतलीं भुरगीं पार्टिसिपेट जावपाचीं आसात. तर ताज्या खातीर तुमची बी तयारी नेटान सुरू जावनी. आनी तुमकां जर कितेंय प्रश्न आसत, कितेंय क्वेरीज आसत जाल्यार तुमी कॅर्स गोवा पोर्टलाचेर वचून थंय तुमी तुमची क्वेरी घालूंक शकतात, तुमच्या टिचराक विचारूंक शकतात आनी तुमची क्वेरी आमी जाता तितले बेगीन सुटावो करपाचो यत्न करतलीं. आतां जर तुमी विनर जालीं जाल्यार तुमकां कितें मेळपाचें आसात? तर एक्सायटींग प्रायजीस, कळ्ळें? ताज्या नंतर तुमकां नॅशनल विनर्सांक मेळपाचे आसात एक्सायटींग प्रायजीस आनी ताज्या बरोबरच तुमकां एक एज्युकेशन एक्सपोक पार्टिसिपेट जावपाचोय बी चान्स मेळपाचो आसा. तर बरी गजाल आसा न्ही? आर यू ऑल एक्सायटेड? नेटान कामाक लागतली न्ही तुमी भुरग्यानो? तर आजच्या आज कितें शिकयलां तितलें तुमी प्रॅक्टीस करात, तयारी करात. जे कितें शिकयलां तें प्रॅक्टीस करून एक तुमच्या तरेचो एक वेवस्थीतपणे क्रिएटीव प्रोजेक्ट तयार करात आनी आमकां धाडून दियात. आमी बी ताजी जतनाय घेतली. जर तुमकां कितें डिफिकल्टी आसली जाल्यार cares.goa.gov.in ह्या आमच्या कॅर्स गोवा पोर्टलाचेर विजीट करात. QR कोडूय आमी दाखयल्लो आसा तुमकां, तोय बी तुमी आतां स्कॅन करूंक शकतात. ज्या कडेन कॉम्पिटिशनाचे आनीकय डिटेल्स जे आसात, गायडलायन्स आसात ते जाणून घेवपा खातीर तुमकां cares.goa.gov.in ह्या आमच्या कॅर्स गोवा पोर्टलाचेर विजीट करचें पडटलें. तुमकां हांगा स्क्रिनाचेर एक QR कोड दिसता,
तो QR कोड स्कॅन करत जाल्यारूय बी तुमकां पोर्टल दिसतलें. तर ताजेर आमच्यो सगळ्यो गायडलायन्स तुमकां मेळटल्यो. तर भुरग्यांनो, आतां नेटान तयारी करपाची गरज आसा. प्रत्येक दिसाचे व्हिडिओ पळोवन त्या प्रमाणे तुमचे क्रिएटीव प्रोजेक्ट तयार करात आनी आमकां धाडून दियात. आमी नक्कीच ताची जतनाय घेतली. देव बरें करूं.